कडेन भुपेश प्रभुदेसाय म्हाका सिजरान आपयल्लो. ही इज अ फार्मर फ्रॉम हियर. सो आमी हांगा आयिल्ले पळोवपाक की हांगा लँड फिलिंग चलता म्हणून. जाल्यार हांगा लँड फिलिंग खूबच प्रमाणात चल्ला आनी डेली हांगा हे पळय कितले तुमी पळयला आसतले आतां कितले ट्रक माती हाडून उडयला ती. आतां तो कितें बिल्डराक आमी आपयल्लो आतां म्हणल्यार हू एज द कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डर. सो तो म्हणटा कितें वी हॅव अ परमिशन्स. सो ही हॅज प्रॉमिस्ड मी दॅट ही वील गिव मी द परमिशन्स. नाव आतां सपोज लास्ट आतां झेवियर बाबान सांगलां तशें आय हॅड मूड अ रेजोल्युशन सेईंग दॅट इन दी एग्रीकल्चर फिल्ड्स देर वील बी नो कन्स्ट्रक्शन. आनी आमकां ग्रामसभेक एक अश्युरन्स दिल्लें. ग्रामसभेक अश्युरन्स दिल्लें कितें की आमी खंयच्याच एका शेतांनी बिल्डींग बांदपाक दिवचे ना. देर वील बी नो कन्स्ट्रक्शन लायसन्सीस फॉर वॉट्स एंड इवन रोड्स. सेकंड आमी घेतलेलें की उदकाचो एक स्कॅर्सिटी तालिगांवान आसा. जो पर्यंत ती पुरी जायना की न्यू आमी हें दिवचे ना. आतां हें पळयल्यार हांगा आतां सपोज तो एप्रूव्ड प्लॅन्स तेजे ताणें वेस्टेज आमकां एक ग्लिम्स दिला पूण आख्खी कॉपी दिवं ना. तेजेर आमी पळयलें जाल्यार ग्रावंड प्लस 5 काय 6 कितें फ्लोर्स येता हांगा इन अ फील्ड. आनी दीस हें लँड फील करून ते ग्रावंड प्लस 6 कितें बांदपाचो आसा म्हणून. सो आमी आतां एनजीपीडीएक आतां एनजीपीडीए परमिशन दिवपाक जेन्ना आमी रेजोल्युशन घेतलें तेन्नाय सुद्दां म्हाका दिसता आमची ऑनरेबल MLA तालिगांवची ती एनजीपीडीएची चेअरमॅन आसली आय एम नॉट रॉंग. सो रेजोल्युशन तेन्नाच जाल्लें आनी आतांय म्हाका दिसता तीच आसा इफ आय एम नॉट रॉंग इफ चेअरमॅन. सो तूं वूड सूट तुमी परमिशनां दिता आनी देन दे से आय डोंट नो आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल आय हॅव नॉट डन दीस. अरे जेन्ना एनजीपीडीए दीस एनजीपीडीए हॅज टू बी स्क्रॅप्ड. एनजीपीडीए म्हणटा पळय ती गोंयांत नाकाच गरजूच ना तो तुका. कित्याक सांग वूड सूट दे टेक आय डोंट नो हाव दे गिव परमिशन्स इन लो लाईंग एरिया. सो वेन देर इज अ क्लियर लो लाईंग एरिया आनी आमच्या ऑनरेबल सीएमान सुद्दां सांगलेलें की ही वील प्रमोट एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर प्रमोट करता जाल्यार एग्रीकल्चर हितून तूं यू कॅनॉट डम्प सो मच मड एंड यू कॅनॉट अलाव फिलिंग ऑफ लँड. सो आतां खंय गेले कायदे जेन्ना सरासर जेन्ना एनजीपीडीए विथ द सेईंग दॅट ही इज द सोल ऑथॉरिटी अँड होल अँड सोल ऑथॉरिटी इज अलाविंग कंटिन्युअस बिल्डिंग ऑफ कन्स्ट्रक्शन इन द फिल्ड्स. सो वॉट इज दीस वेर इज दी वेर वी आर स्टँडिंग नाव. फाल्यां कितें उरतलें आमच्या भुरग्यांक बाळांक शेतां म्हणटा ती पळोवपाक मेळची ना. आनी वॉट द बिल्डर्स आर सेईंग वी हॅव टेकन परमिशन वी हॅव परचेज द फिल्ड्स. नाव वी हॅव टू सी whether this is a tenanted field or this field belongs to the Komundar. We have filed a application RTI घातला under क्रिसाच्या हितून आणि सिझरान we have filed RTI and we after scrutinizing the documents we will approach the honorable high court and we will take the NGPDA. I will specifically mention we will take the NGPDA to the task because the whole सगळ्या गोंयांक डिस्ट्रॉय करपाक ही एनजीपीडीए म्हणटा पळय ती आनी तालिगांव किंवा नॉर्थ गोवा एनजीपीडीए इज द मेन थिंग. दे आर कंटिन्युअसली गिविंग परमिशन्स. दुसरो तो टाउन प्लॅनर बसला तो दे आर द फर्स्ट कल्प्रिट्स. तेका आनी ही आनी गव्हर्नमेंट कितें करता गिवन इलिगल एक्सटेन्शन. कालूच ते आमी हांवें एक हें पळयल्लो रामा आनी प्रतिमा कुतिनोचो इंटरव्यू. प्रत्येकाक म्हणटा ते एक्सटेन्शन दिता फॉर वॉट एक्सटेन्शन इज फॉर दीस पर्पज. नाव म्हाका आतां आज कळलें कित्याक तें एक्सटेन्शन मेळटा तें. आतां प्रत्येक राजेश नायकाक दिलें एक्सटेन्शन फॉर दीस फॉर हू इज बेनिफिटींग दीस. Is the Taligaon MLA is not benefiting? Everybody has to be benefited. Otherwise, who will give permissions in the fields? This is uncalled for. So we will scrutinize the documents after getting all the information, and definitely we will going to file an approach to the Honorable High Court, and we will challenge all this. Sanad, the 17-year permission, everything will be challenged. Xavier Almeida. Okay. तालिगांवचो. आतां सांगचें म्हटल्यार कितें जालां हें आतां आमी उबे आहा हिंगासर एक शाबोयचे मोरोड म्हणून आहा तेज्या ऑपोजीट आतां आमी हिंगासर उबे आहा ऑपोजीट सेंट मायकल स्कूल. ओके हें आतां एक शेत सुमार 3000 स्क्वेअर मिटर्स हिंगासर फिलिंग चालू आहा. बिल्डर म्हणटा परमिशन आपणें घेतलां सगळें परमिशन रिक्वायर्ड परमिशन आहा तें घेतलां ताणें बरें आसा. पूण प्रॉब्लम कितें आसा एटलिस्ट in the period of last 15 years दोन पार्ट आमी ग्राम सभान रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. लो लाईंग एरिया पॅडी फिल्ड्स कांयच डेव्हलपमेंट करचें न्हू लँड फिलिंग करचें न्हू कन्स्ट्रक्शन एलाव करचें न्हू म्हणून. पूण आतां त्या रेजोल्युशनाचो कांयच व्हॅल्यू आमकां दिसना. हिंगासर सगळें आतां एजन्सीज सगळे परमिशन दिता आनी पळय कशें लँड फिलिंग आतां हिंगासर चालू आहा. हेजे आतां कॉन्सिक्वन्सीस कन्स्ट्रक्शन येयलें म्हणटो कितें जाता हें आतां मोड्डाचेर येयलें दुसरीं शेतां चोर भोंवतणी हिंगासर शेतां आहा.
सो थ्रू एक्सपिरियन्स आमी आतां पळयलां कन्स्ट्रक्शन येता पळय ती हेजे सिवेज थ्रू सोकपीट थ्रू सेप्टीक टँक थ्रू रेन वॉटर गटर सगळी सिवेज पावसान शेतांनी वयता आनी इट इज लायक कॅन्सर. इट ब्रिंग्स मिजरी इन द लायफ्स ऑफ द फार्मर्स. मागीर कंप्लेन घेवन गेल्यार इट टेक्स इयर्स टू रिजॉल्व दिस or it may not be resolved at all. आणि ग्रामसभा आमची पंचायत जावं म्युनिसिपॅलिटी ते फुडें इंटरव्यन जावन कोणूच फुडें सरना. आमचे फार्मर्स फुडें सरले जाल्यार तेंचे कानार कोण घेयना. यू हॅव टू रियली स्ट्रगल. ओके. आनी आपआपले ते मनीस आतां पॉलिटिशियन आनी बिल्डर आहा ते कॅबिनात रावन ते कोणूच एक्शन कांय घेवचे ना. सो प्रॉब्लम हे. आनी बिल्डर म्हणटा एडवर्टायज करता फील्ड फेसिंग फ्लॅट्स फॉर सेल आनी इनडायरेक्टली ते आतां ही शेतांच डिस्ट्रॉय करता जाले भशेन जाले ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. सो इट्स अ व्हेरी बॅड सिट्युएशन. आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आतां केणे इंटरव्यूआ कांय पळयलां ते तेंगा विचारल्यार तुवें शेत घेतलां. सर म्हणटा तुवें शेत घेतलां इकतें घेतलां जायते तालिगांव शेतां पिड्यार जालीं आनी MLAच्या नांवान म्हणटा बोबाट मारतात. MLA म्हणटा आपूण इनवॉल्ड आपणें शेत कोणाचें घेवंकूच ना. पूण इनडायरेक्टली ऑर डायरेक्टली हे मनीस इनवॉल्ड नासतना हे मनीस परमिशन दिनासतना इतलें लँड फिलिंग हे भाशेन जावन केन्नाच जावचें ना. So this is somebody has to, the government agency has to intervene. एक दोनूच सेकंड दोळे धांपून तेंका दोनूच सेकंड मोत्तलो म्हणून आपूण तेन्ना हे सगळें कितें केलां पळय तें हांवूय घेवन वयचो ना आनी तेय घेवन वयचे ना. फकत दोनूच सेकंड आपूण मोत्तलो. पूण हे भाशेन त्रास करून न्हू. पूण हे सक्सेसफूल केन्नाच जावचें ना. कित्याक हिंगा शेपायचे शामांची शेतां ही हे कालची पडची तेंका कोणे ऑथॉरिटी दिल्या ही इकपाक. देखून हांव कितें म्हणटा नॉसा सिनोरा द इग्रास दी रुजाय नॉसा सिनोरा इग्रोस दी रुजाय आमची इगोजेची शेतां कोणे इकलां तें म्हाका जाणा जावंक जावो. सर्वे नंबर 785 कोणाक दिलां पळय तें सिजर माशाडो. ओके. कित्याक लागून तुमी एकठांय जाल्या तुमी आतां एकठांय जालें कितें एकठांय जावचेंच पडलें. हो म्हाजो बांद आहा आनी तुका तर बांद जाणा जावंक जावो. हो तो पयलो फोटो घे. हो तो आहा पळय तो सायडीक तो माती घालनासतना दवरला. दॅट इज द प्रूफ दॅट इज द बांद. ओके. हो तो येस. जाल्यार हो तर म्हाजो बांद हांवें तर इतली वर्सां हिंगा काडल्या न्हू समजून घेता न्हू. जाल्यार ह्या टायमाचेर हिंगा इतली माती फाल्यां म्हाका ट्रॅक्टर हय आनी हार्वेस्टिंग मशीन हाडटलो हय जाल्यार म्हाका खंयच्यान वाट आहा. ह्या वर्सा 160+ रेनफॉल जाला. जरी तर हें शेत नासलें हिंगा उदक खंय वचपाचें. 160 highest rainfall in Goa because of the climate change. And this is all the cultivation what I have done. All this thing. I am not a politician. I repeat again and again. I am not a politician. I am a farmer. I have retired. I have taken my voluntary retirement. I was a senior superintendent in the customs department, in enforcement department. Below me there were a lot of officers. But I respect these things, so I'm helpless. So I want my thing to benefit everybody. But now there is one single question I will ask for everyone. Where are all the farmers gone who have taken the name that they are the owners of that property? Who are the owners of that property? Where are they sleeping in their rights? Should I speak or should they speak? Should I go in the court or they will help me? I don't think. If I go, finally they will come and ask me, you have done a good job, huh? Nice, nice.
But what is the ultimate result? Who is responsible? Why they are not showing the face now? I am especially counting 1, 2, 3, 4, 5, 6 fields. They belong to the church. Remaining belong to the comunidad. Where are all the farmers now? Tomorrow, let them not blame. There is no road and there is a road. They should think in a specific way. What is going on in the fields? Where are they gone now? Is it a small thing? Trucks are coming in hundreds. The trucks are not visible. I should fight for them, or they should fight for me or for the fields. Got it what I'm talking? And government is telling every time, cultivate the land, cultivate agriculture. Where is the government gone now? Should we cultivate or should we develop? This is one sand. Should we cultivate or should we develop? Where are the agencies? Who are the proper agencies and who are the proper authorities? That's all. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.